सर ह्या संदर्भात पालकांचो जो सपोर्ट आसा ताजो तुम्ही उल्लेख केलो, तो सपोर्ट जो आसा पालकांचो तो कितलो मेरेन आसचो, म्हणजे पालकांचो जो हे आसा इंटरफियरन्स आसा भुरग्यांच्या करियर प्लॅनिंगा भितर तो कितलो पर्यंत आसचो? कारण जायते फावटी आमकां पालकांची अपेक्षा आनी भुरग्यांची आवड ही पॅरलल वतना दिसती पडना. सो त्या संदर्भात सी पालकांचें कितें आसता, पालक म्हणटो ताका भुरग्याक आपल्याला समजून घेवप पयलू इम्पॉर्टंट, सामकें गरजेचें हां, सामकें म्हळ्यार सामकें. भुरग्याची आवड कितें हें समजून घेवप पयलीं इम्पॉर्टंट. आनी एकदां ती आवड कितें म्हणटा ती कळटगीर त्या आवडीच्या भायर आपणी भुरग्याचेर बंधन घालनये हें सामकें गरजेचें. सो अंडरस्टँडींग वन्स ओन चायल्ड म्हळ्यार कितें, भुरग्याक स्वता समजून घेवप म्हळ्यार त्या भुरग्याच्यो फिजिकल कॅपेबिलिटीज, ताज्यो मेंटल एबिलिटीज, ह्यो दोन गजाली भुरग्याच्या संदर्भात त्यो स्वता भुरग्याकूय कळपाक जाय. आतां आमी समज हांव एक 5 फूट उंचेचो भुरगो आनी फ्रेल, आनी हांव म्हणटा म्हाका पायलट जावपाक जाय. ना, पायलटाच्यो ज्यो पळय मानदंड आसात, फिजिकल मानदंड जे आसात ते जर म्हजे कडेन ना हांव जावंक शकना. पूण म्हाका पायलट जावपाक जाय म्हणून हांव जर बापाय कडेन अड्डून देन बापायक तें सांगपाची कॅपेसिटी आसूं जाय. फिजिकल कॅपेसिटी टू वर्क, त्या भुरग्याची अप्टिट्यूड समजून घेवप एट ए रायट स्टेज, रायट एज, आनी ताका त्या स्टेजीक गायड करप. फॉर एग्जाम्पल एखादो भुरगो तातूंत भितर फिजिकल कॅपेबिलिटीज आनी सायकोलॉजिकल ट्रेट्स भुरग्याचे म्हत्वाचे आसतात. आतां फॉर एग्जाम्पल एखादो भुरगो एक इंट्रोवर्ट आसता, वी हॅव एक्स्ट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट. एक इंट्रोवर्ट भुरगो आसा आपल्याच भितरलो, ताका भायली जगा कडेन संबंद ना, ताका हांसपाक येना, आनी हो भुरगो म्हणटा म्हाका टिचर जावपाक जाय. किंवा तेगेले आवय बापायक दिसता, आवय शिक्षक बापूय शिक्षक, तांकां दिसता म्हगेल्या भुरग्यांनी शिक्षक जावचो, कारण बोथ ऑफ देम हॅड गॉन थ्रू दॅट हें, आनी तांणी जावचो, बरो हें जातलो. पूण भुरग्याक हांसपाकच येना, ताजे तोंडा वयली मिरीच हालना, जाल्यार अशी भुरगो जर शिक्षक जावपाक गेलो तर ताजे कडेन येणारे पिढयांची पिढयांक तो बरबाद करीत वयतलो. सो इट इज अ सायकोलॉजिकल ट्रेट ऑफ द चायल्ड वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, वीच वन नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन. म्हणून भुरग्याक समजून घेवप म्हणजे हांव कितें म्हणटा तर ताजी फिजिकल एबिलिटी समजून घेवप, ताजी सायकोलॉजिकल ट्रेट समजून घेवप, ताजी कॅपॅसिटी, ताजी टेनेसिटी, तो हार्ड वर्क कितली करूं शकता. एक मॅकॅनिकल इंजिनियर तो जर जातलो, नॉट दॅट ही हॅज टू गाडये बनत आनी वचपाकच जाय म्हणून, पूण ताजे कडेन वचपाची ती क्षमता आसूंक जाय, जाल्यार ताका ताज्यो त्यो सायकोलॉजिकल आनी फिजिकल ट्रेट्स समजून घेवप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी त्यो समजून घेतकीर ताजी फुडली नेक्स्ट स्टेज आसता जी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आवय बापायची फायनान्शियल कॅपेबिलिटी टू ड्रायव्ह द एस्पिरेशन्स ऑफ द स्टुडंट. भुरग्याची आवडी निवडी, ताजी इच्छा, ताज्यो आकांक्षा तांकां योग्य दिशे मेरेन पावोवपाचें. तो दोतोर जावपाची ताजे कडेन फिजिकल कॅपेबिलिटीज मे बी देर, इंटलेक्चुअल एबिलिटीज मे बी देर, बट फीज मे बी अ डिफरंट. ऑफकोर्स गोवा मेडिकलाक बी मेळ्ळें जाल्यार नो प्रॉब्लेम. पूण तूं समज एका प्रायवेट मेडिकल कॉलेजांत वता, अवघ्या मार्कांक समज तो हांगा जर मिस जाता आनी प्रायवेटान वतलो जाल्यार ताका 1-2-3 कोटी रुपया मोडपाक जाय, जाल्यार हे 2-3 कोटी आवय बापूय खंयच्यान हाडटलो. पायलट जावपाक कोणाक जाय 30 लाख रुपया मिनिमम इनिशियल एक्सपेंडिचर, 30 ते 35 लाख रुपया पायलटाचें ट्रेनींग घेवपाक. इंदिरा गांधी उडान अकादमीक जावं आनी खंय प्रायवेट हाऊस ट्रेनींग आनी खंय प्रायवेट ज्या जाग्यार आसात किंवा एब्रॉड आसतात, 30 ते 35 लाख रुपया तुमी मोडपाक जाय. जाल्यार हे मोडपाची ताकद आसपाक जाय, एंड दॅट हॅपन्स दॅट कम्स फ्रॉम द पॅरंट. सो आवय बापायन कितें पळोवपाक जाय, आपले आनीक आपली हें कितें कॅपेबिलिटी टू रेज द मनी. आतां लकिली सरकार, गोवा सरकार वीच इज युनीक, खंयच्या हिंदुस्तानाक आनी असली सरकार दुसरी ना, जे इंट्रस्ट फ्री लोन भुरग्यांक हायर एज्युकेशना खातीर दिता. आनी दॅट इंट्रस्ट फ्री लोन फॉर स्टडीज एब्रॉड सादारण 6 लाख रुपया दिता, आनी फॉर स्टडीज इन इंडिया सादारण 10 लाख रुपया पर्यंत वता, वर्साक 2-2 लाख अशें. सो हाजो सगळ्याचो हें आवय बापायन हें सगळें 90च्यान सुरवात जावपाक जाय. भुरगो आपल्यालो खंयची डायरेक्शन वता आनी देन भुरग्याक ताजी लिबर्टी दिवप. दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. भुरगें जेन्ना म्हणटा की म्हाका दोतोर जावपाक नाका, म्हाका इंजिनियर जावपाक नाका, म्हाका प्युअर सायन्स घेवन फुडें वचपाक जाय, किंवा म्हाका फक्त आर्ट्स घेवन म्हाका त्या लायनींतल्यान फुडें वचपाक जाय. ना, हांव दोतोर, म्हजी येदी व्हडली कन्सल्टींग प्रॅक्टीस आसा, म्हजी येदी व्हडली लॅब आसा, हें आसा, आनीक तूं नाका म्हणटा. हांव आदोगाद आनी येदी व्हडली म्हजी लायब्ररी आसा. आय रिमेंबर ऑफ द केसीस वेर आवय बापायन मोठो याग केलो आपलो भुरगो आदोगाद जावपाक,
पूण भुरग्याच्या मनां अदोगत जावपाचें नाशिल्लें. ही वेंट इन मार्केटींग लायन. ही वॉज वन ऑफ द टॉप पर्सन इन द मल्टीनॅशनल इन द फील्ड ऑफ एडवर्टायझींग आनी मार्केटींग. कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा तें. सो पेरंटाची भुमिका आफ्टर ए पर्टिक्युलर स्टेज, आफ्टर द भुरग्याची सादारण आवड कळटकीर पेरंटाची भुमिका इज सपोर्टीव. इट इज नॉट दीस फार एंड बिहायंड. इतले पर्यंत. हाजे फुडें तूं, हाजे फुडें तुजे फाटल्यान आमी. तुका लागता ते पयशे आमी दितले आनी तूं तुजी शीक, तुज्या आवडी प्रमाणे तूं शीक. कित्याक निमाणे कडेन भुरगो शिकता. आर्टिस्ट आशिल्ल्या एका भुरग्याची म्हाका खबर आसा गजाल अशी, ताची सुंदर आर्ट, चित्र सुंदरच काडटालो, पूण बापायची फार्मास आसा. बापायक दिसता की भुरगो आपलो फार्मासिस्ट जावचो. ताणें हट्ट करून ताका सायन्सीक घालो. 12वी पर्यंत ताणें करची. मागीर आय वॉज कन्सल्टींग हिम. 12वी पर्यंत करनी ताका, मागीर वचनी. द बॉय देन लेफ्ट सायन्स एंड जॉयन आर्ट. निमाणे कडेन ताका आवडटा न्ही, ही हॅज टू डू वॉट ही लायक्स. सो बेजिकली सर म्हणजे पेरंट्सांनी भुरग्यांच्या आवडीक आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. आणि